कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस. कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस हाका आपल्या आवय भाशेचो कोंकणीचो खूब मोग आसलो. ताचे कोंकणी भाशेन योगदान पुष्कळ आसा, सेवे वाटेन तशेंच विस्तारणेंत. कोंकणी भास आनी संस्कृताय गोंयकारां मोदें तिगूंक आनी विस्तारूंक ताणें मुंबय आर्चडायोसिसेच्या आलाशिऱ्या काल उदेंतेचे नेकेत्र हें सातालें सुरू केलें आनी तें बंद जायना जावन तो पोट तिडकीन वावुरलो. मुंबयचो आर्चबिस्प आसतना कोंकणी तियात्रां खातीर ताणें इग्रोजांचे आनी फिरगोजाच्या इस्कॉलांचे वस्रे उपलब्ध केले. मूळ गांवांत रामापूर सालसेट कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस ओतूम 23, 1900 दिसा काराच्याक जल्मलो. पाद्रीपणाचें आपोवणें आसलोल्यान तो मंगळूरचे सिमनारींत भितर सरलो आनी आपलें फुडलें शिकप कॅन्डी, सिलोन आनी रोमाक केलें. उपरांत ओतूंब्र 1926 वर्सा मुंबयची आर्चडायोसिसी खातीर कॅन्डी हांगा ताका पाद्रीपणाची मागणी दिली. पाद्री जातूच मयची आर्चडायोसिसीच्या आर्चबिस्पाचो तो चिटणीस म्हूण वावुरलो आनी तेच बरोबर चॅन्सिलर, मॅसेंजर ऑफ सेक्रेड हार्टाचो संपादपी आनी द एग्जामिनराचो उपसंपादपी तो आसलो. 1941 वर्सा मुंबयच्या होली नेम कॅथेड्रलाचो तो पयलो भारतीय रेतूर जावंक पावलो. 1946 वर्सा ताका मुंबयचो आदारी बिस्प नेमलो आनी डिसेंबर 4, 1950 दिसा तो मुंबय आर्चडायोसिसीचो पयलो भारतीय आर्चबिस्प जालो. ते उपरांत जानेर 12, 1953 दिसा वालेरियन जावंक पावलो भारताचो पयलो कार्डिनल. भारत सरकारान 1966 वर्सा पद्मा विभूषण हो व्हडांतलो व्हड भारतीय सिव्हिलियन पुरस्कार ताका भेटयलो. 3 म्हत्वाचे इन्स्टिट्यूशनां सेंट पायस कॉलेज, गोरेगांव सेमिनार मुंबय, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर आनी ब्लेसिड सॅक्रमेंट कम्युनिटीज चॅपल कोलंबा मुंबय कार्डिनल ग्रेशियसान उबारली. इंग्लीश भाशेन ताचें खूब साहित्य आसा. कार्डिनल ग्रेशियस स्पीक्स आनी टू रिवायव ओल्ड मेमरीज ही जावन आसात ताची चड लौकीक जाल्लीं 2 पुस्तकां. तो व्हरतलो एक कुशल वक्तो, ओरेटर आनी प्रेगादोर. दर वर्सा निमाण्या शुक्रारा गुड फ्रायडे दाबितलांच्या कुर्सा मैदानाचेर आपलो इंग्लीश शर्माव सोंपयतना तो सदांच 15 मिनटां कोंकणीत शर्माव करतालो. ताका कोंकणीचो मोग आसलोल्यान तो कोंकणी तियात्रांक हाजीर जातालो आनी तियात्रिस्तांक उत्तेजन दितालो. मुंबयतले गोंयकाराचे कूड, क्लब्स आनी कुडांत रावतल्या सोवें कार्डिनलाचें खेरीत नातें आसलें. कार्डिनल ग्रेशियसाक दर म्हयन्याची रोटीचो खूब मोग आसलो. 1953 वर्सा ताणें रोटी तिचो संपादपी पाद्री इलियास डिसौझाक सयत मुंबयत हाडली. कोंकणीची जाणवाय आसलोल्या सिमनारिस्तांक रोटी खातीर बरोवंक कार्डिनल ग्रेशियसान उत्तेजन दिलें. गोंयची मुक्ती उपरांत जेजुईताच्या गोंय पुणे प्रांताचो वडील पाद्री चार्ल्स गोमेसाच्या सालिगांवचो उपरांत अहमदाबादाचो बिस्प सहकारान कार्डिनल ग्रेशियसान रोटी गोंयांत पाठयली आनी पाद्री मोरेनो डिसौझाची स्वाधीन केली. 1952 वर्सा मुंबयत 5वी अखिल भारतीय कोंकणी परिशोध जाली. तिची उक्तावण कार्डिनल ग्रेशियसाच्या हातांतल्यान जालें. सप्टेंबर 11, 1978 दिसा कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस देवादीन जालो. ताची कूड होली नेम कॅथेड्रलांत आर लेडी ऑफ लूट सायबिणीच्या आल्तारा मुखार निकिपिली. देव बरें करूं.